प्रितीच्या बाबडनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 16वी चीट 13 ते 19 पर्यंत 13 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकया. जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिवे देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलों. जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आनी प्रितीच्या बाबडनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसांक एक प्रश्न विचारता. तो कितें म्हणटा? मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हणटा ओ कोण दवरता? बाबडनो, जेजू नोको आहलो, जेजू देव, तो सगळें जाणवलो, पूण ताका हो प्रश्न कित्याक तो हो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारता? कित्याक शीस लोकां बरी आसताले, जेजू आपलें शिवर्तमान परगट करतालो, पूण शीस आयकताले जेजू वर कितें लोक म्हणटा तो. आनी कितें म्हणटात जेन्ना जेजू ताका विचारता लोक कितें म्हणटा, ते म्हणटा, तूं जॉन बातिस्ट, तूं एलायजा, तूं जेरेमाया, ओ तूं एक प्रवादी जो पोन्न्या करारार येतालो तो परतून आयला म्हणून अशें म्हणटात. आनी त्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, तुमी म्हजे शीस, तुमी म्हजे सगळे आमीग म्हजे तुमी. हांव तुमकां विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तर तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, पेद्रू म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जेजून पेद्रूक सांगूंक नासलें तें. कोणेच धोमशास्त्रींनी वा ताणें कसलेंच असलें वाचूंक नासलें, पूण त्या वेळार सुर्गीच्या बापान ताका तें कळून केलें. पवित्र आत्म्यान त्या वेळार पेद्रूक कळीत केलें की खरेंच जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू म्हणटा, तुवें म्हाका हें सांगलें म्हणून, ही म्हाका खबर दिली म्हणून, तुका ही जाणवाय मेवली म्हणून, ह्या जाणवाय वयर, ह्या देवाच्या उतरा वयर हांव म्हजी इग्रोज मात आतां बांदतलों. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचें उतर, जेजू जावन आसा तें खडप, आनी जेजू आमचे पासत मरोन पुनर्जीवन जाला. आनी आतां ताजी इग्रोज मात, ही चर्च म्हणटात ती, जेजूच्या उतराचेर बांदल्या. कित्याक जेन्ना आमी मानता की जेजू जावन आसा तें खडप, जेजू जावन आसा तें देवाचें उतर, जेजू म्हणटा, तुमचें जिवीत म्हज्या उतरा वयर चलात. म्हजें उतर जावन आसा जिवीत, म्हजें उतर जावन आसा खडप. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें जिवीत जेजूचेर आमी बांदता, त्या उतराचेर आमी बांदता, त्या खडपाचेर आमी बांदता, तेन्नाच की आमी खरेंच सुभागी. कित्याक देवाचें सगळें आमकां भावार्था वरवीं फावो जाता. भाव भयणीनो, आयज जेजू एक एकल्याक आमकां हो प्रश्न विचारता. ताणें त्या वेळार 2000 वर्सां पयलीं आपल्या शिसांक हो प्रश्न विचारलो, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तर तुमी हांव कोण म्हणटात? हो मनीस न्हय जो आमकां एक प्रश्न विचारता. तर तुमी हांव कोण म्हणटात? हांव तुमकां एक खडप? हांव तुमकां खरेंच देवाचो पूत?
हांव खरेंच तुमचो सरवंडार, हांव खरेंच तुमचो पेखोवणार, हांव खरेंच तुमचो सगळें जें तुमी म्हणटात म्हाका, हांव खरेंच तुमचो सोमी आनी दोनी. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हो प्रश्न जेजू आमकां एक एकल्याक विचारता, आमी पवित्र पुस्तकान वचोन पेद्रू भाशेन म्हणपाची गरज ना. तूं कितें म्हणलें ताणें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पूण भाव भयणीनो, एक एकल्याक आमच्या जिवितान जेजू हो प्रश्न विचारता आनी एक एकल्याक आमकां एक जबाब दिवंक जाय. खरेंच जेजू पेद्रू भाशेन जें पेद्रून म्हणलां, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, आनी खरेंच जेजू क्रिस्त आमकां जाल्यार आनी जिव्या देवाचो पूत जाल्यार ताचें उतर मास जालें. जिवाची पयलींची 14 ओळ तें मास जालें आनी आमचे भितर जियेतें. तोच जेजू, तेंच उतर, देवाचें उतर आमच्या भितर जियेतें, आमच्या मदें आसा, कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा आमकां, म्हजें उतर तुमच्या काळजान रिगून आसूंक जाय. हांवें कितें उतरां तुमकां सांगल्या की खरेंच तें हांव तुमच्या भितर जिवंक जाय, तेन्नाच की आमचो आत्मो नवो जाता, आमी एक नवी रोशना जाता, कित्याक आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, खरेंच ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, ताचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तेन्ना खरेंच आमचें जिवीत त्या खडपाचेर आसा, तें जिवीत आमचें खरेंच एक बरी बुन्यादीचेर आसा आनी आमचें जिवीत एकदम फळादीक जाता, कित्याक आमी खरेंच जेजूच्या मोगान ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. आयज आयकात बरे भाशेन, जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, हें उतर जावन आमकां एक आमच्या जिविताची बुन्याद, हें उतर जावन देवाचें आमच्या जिविताची खरेंच खडप जें आमी आमचें जिवीत बांदता. आनी जेन्ना आमी ह्या उतराचेर चलता, ह्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना खरेंच आमकां आमचें जिवीत मोलादीक जातलें. हें खरेंच देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जातलें आनी आमी शेवट आमी सुर्गीचें राज भोगूंक पावतले. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक जेन्ना आयज तुमी हें उतर पाळटात आनी खरेंच ताचेर नियाल कोत्तात, तुमकां सगल्यांक एक बरो दीस आवडेता, एक बरो सुमान आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.